सुंदर सो सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयला मागो तुझे समोर बहुत सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयला मागो तुझे समोर भेटून तुका बलिदान जमल्या वेगा मनान भेटून तुका बलिदान जमल्या वेगा मनान तुका दानेल्या तुका भुकेल्या तुझ्या रक्तामासा बहुत सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयला मागो तुझे समोर. भलायकी मायेक नोवेन भोव निस्कळ अंकारी माये जेजूची भोव पवित्र आवय जावंक सर्गींच्या बापान तुका ससंतावन विचून काडली. देव पुताक तूं गर्भेस जावचें आनी तुज्या कुसव्यांत 9 म्हयने वावोवचे वेळी तुका भोगलेल्या वर्त्या आनंदाचो उगडास करूंक म्हाका फावो कर. तुज्या मनाक हें नोवेन आदरतना तुजे ते म्हाका आसचो अभिमान दाखोवंक हांव भोव व्हड संतोसतां. मोगाडी माये तूं पिडेस्तची भलायकी पातक्यांचो आसरो कश्टांतल्यांक बुजोवन आनी सर कुरपेचें भंडार म्हज्या अस्कतकायेंत आनी निराशेंत तुज्या दैवीक काकोती आनी बरेपणाच्या भंडारा लागीं विनंती करता. तुज्या भोव अमोलीक नांवान तुका आपोवंक धैर्य घेता. दैहीक आनी मानसीक पिडेस्तांक आरावन पटलून धर. ये भलायकेचे माये तुज्या माये सारक्या मोगाक हांव लालयतां. तुवें बसयल्ल्या तो आदार ह्या म्हज्या कश्टांच्या वेळार तूं म्हाका लाभय. आतां आमच्यो वैयक्तीक गरजो मोरी माये मुखार आमी दवरुया. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना ताणें तुका कथावीन खालसांत वतलेल्या अगणित मोगा वरवीं तूं आनंद भरीत जालाय. त्या आनंदान घायेल्ल्या म्हज्या कुडीक आनी आत्म्याक समाधानाची सुस्निकायेची वकात लाय. देवपुताचे अपरिमीत काकुळतीचेर पातयेवन आमी मागलेल्या आमकां मेळटलें म्हणल्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार पातयेवन कलतेपणी तुजे लागीं परतां. म्हज्या अस्कतकायेंत म्हाका कुमोग कर. म्हजी जबाबदारी सुटसुटायेन आनी आनंदान करूंक तुज्या पुता जेजूची सेवा संपूर्ण मनान करच्याक आनी तुका अर्गां दिवच्याक म्हजी भलायकी म्हाका फाटीं दी. हे भलायकीचे माये नमान बरये कुटुंब बरले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीची जेजू. नमान बरये कुटुंब बरले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीची जेजू. नमान बरये कुटुंब बरले सुमी तुजी संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीची जेजू. ये देवाची माये म्हजो कलतो नामान तूं स्विकार कर. गाब्रियल बडव्यान वर्त्या मनान आनी भक्तीन केल्ल्या नमान कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रमाणाक हांव म्हजो इताळो मेळोवन तुका नावडटां. तुका सर्गी आनंद लाभयल्लो देव
पिडेंत वळवळतल्या सर बावंडांचेर बरवशेची शिताळाची किर्ण फाकून दी. तुज्या पुता लागीं मागून तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें दी म्हूण मागता. हे दुखेस्तांची बसोवणी देवाचो पूत मरणांतलो जिवन जाताना तुका जाल्ल्या संतोशा वरवीं सर्व कश्टतेल्यांक संतोश पाटी मेळसो कर. जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या उजयान तुजें काळीज पेटलेलें म्हजें काळीज जेजूच्या मोगान पेटय म्हणून हांव तुजे लागीं परतून मागता. आमीन. बऱ्या भलायकेचे सायबिने आमा बसत विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोरी मायते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, ह्या सकाळच्या वेळार मोरी मायेक समर्पून दिल्ल्या ह्या पवित्र पुण्यक्षेत्रांत आमी सर्वां व्हडा संतोशान ह्या 4थ्या दिसाच्या नोवेनाच्या मिसाक आमी हांगासर आयल्या. आयचो नियाळ जावन आसा मोगोचेनो, मोरी माई आमच्या संतोशाची कारण म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करता. देवाच्या उतराक खालतीमान घालन देवाच्या सोडवणेच्या कामांत संपूर्ण पाठिंबो आणि सहकार दिल्ल्या आमच्या मायेचो आमी उडास करून अर्घां दिवंक ह्या सकाळीच्या वेळार आमी आयल्या. खंडीत जावन मोगच्चनो, मोरी मायेन आमच्या सोमेस्तांक आमच्या सत्तांक दराळ रितीन आशिर्वादान दिल्यांत. ह्या मिसाच्या वेळार आमी विशेश तरान आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागुया. आमची दयाश्ची एक सोपून पिडा शिडा नाना तरांचे कश्ट आणि संकश्ट आमी मोरी मायेक आमी समर्पून दिवया. मोरी माय खंडीत जावन आमकां हर एकल्यांक आपल्या पुता लागीं विनंती करात म्हणून आमी प्रार्थुया. तितले मात्र न्ही आसता तिचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागुया. सबारपोटी आमी सुकोन पडटा. सबारपोटी आमी देवाच्या मोगातान आमी पयस पावता. तो सर्व घडयो आमी मनाकान देवा लागीं आनी एकामेकाच्या बोक्सांनी आमी मागुया. आनी सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनात विचारून वायट आदारून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्पोरा देवा,
पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या गोष्टाय आमची मागणी मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमच्या काकुळदरा बापा तुझ्या आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बसयलेलें सुख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलून पडना जावच्याक तूं आमकां सांबाळ म्हणून तुजे लागीं मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवट चलयता ससनच्या ससनाक. आमेन. ताणे आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान हाडून पायल्यान सा पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचक. भावा भयणीनो तुमची खबर आमी आयकली तवळ तावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जाव म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन. अशें तुमची जिणी सौम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मानवतली. देवाची गुंड जाणवाये मरिफाद सर तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवंक तुमी वाडतेल्यात. ताचे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बोलवून जावन येतेल्यात आनी कश्टा मदें उल्हास बरीत दीग ससनिकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचें देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान हाडून पायल्यान त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सोडवून म्हणजे पातकांचें बक्षाणें. देवाचे उतर हे देवाचे ओडोकार. सर्वेस्वरान आपली सोडवून आमकां कळीत केल्या. सर्वेस्वरान आपली सोडवून आमकां कळीत केल्या. सर्वेस्वरान आपली सोडवूण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली निताणे उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांत ताका आसल्या.
विश्वासी मोगासताने उगडास काढला. सर्वेस्पोरान आपली सोडवून आमकां कळीत केल्या. पृथ्वीचे शिकांशीक आसल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सरभूय निवासियानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. सर्वेस्पोरान आपले सोडवून आमकां कळीत केल्या. किनारी हाती घेऊन गीता गाया. बिने वाजून मादीर संगीत करा. तुतुरी कंपुंगून सर्वेस्परा राया सईत मागा. सर्वेस्पोरान आपले सोडवून आमकां कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सुम्या हरुता तुझी स्वादी. वज्राप्रा सडमोलादी. मेटा मेटानी करता प्रेरी. जियूंक हांवें जिणी देखी बरी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस गेनेझारेत सरोवरचे तळी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. तोवर सरोवरच्या तडीक लागलेल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देवून आपली जाळां धुताले. ताणें एक दोनयेर सोडून ती सिमांवची दोन तडी तावन चिक्केशी मुखार सुटोवन रावंक ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोनी तावनच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांक ताणें सांगलें, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवय. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळ उडयलीस मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजोंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करिशें तांकां आत भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी तांती बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, मुजे सरशिलो पयस सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती सोमेस्त बिस्मीस जाले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदावाचे पूत
जाकोब आनी जुवावी विस्मीत जाले तवळ जेजू सिमांक म्हणालो, भिये नाका, या फुडा तूं मनशाक पागतलोय. दोनी तडी काडटस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे वाकाई तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरी मायेच्या जल्म दिसाच्या परबेक आमी आध्यात्मीक रितीन तयार करनासतना मोरयेचे जिणये विशीं नियाळ करन तिचो आदार आनी बेसांव मागोंक आज आमी हांगासर आयल्या. मोगाचेनो, आज आमी मोरी माय आमच्या संतोशाची कारण म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करता. सान लुईस दे माउंटफोर्ट मोरयेच्या आध्यात्मीक जिणये विशींत अशें उल्लेख करन अशें बरयता. पयल्यान पयलें तूं तुज्या जिवितांत मोरयेक सोदून वच. पयल्यान पयलें तुज्या जिवितांत मोरयेक तूं सोदून वच. ती तुका मेळटस तुज्या जिविताक नवो आकार आनी रूप ती दिता. ती तुका मेळटस तुज्या जिविताक ती तुका नवो रूप आनी आकार ती दिता. वय मोगाचेनो, आमची माय, आमची आवय आमकां सबारांक नाना तरांचें बेसांवां आशिर्वादां आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबान तिणें आमकां दिल्यांत. तिचो आमकां अनुभव जाला. तिचो आमकां मोग तिणें आमकां दिला. आनी परत ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी तिचो आशिर्वाद कान घेवंक आमी हांगासर आयल्या. मोगाचेन आमकां कळीत आसा की मोरी माय देवाची आवय, जेजूची आवय जावन आसली. सांजुजेची पतीन जावन पवित्र सभेक वट्ट्या मोगाची माय जावन पावल्या. तितले मात्र न्ही, सर्व सांतां पैकी मोरी मायेक वट्टो स्थान मान पवित्र सभा दिता. कित्याक मोगाचेनो, मोरी मायेक आमी आमची पवित्र सभा तितलो चड स्थान मान दिता. कारण इतलेंच मोगाचेनो, मोरी माय देवाच्या सल्वंसावाच्या त्या मिसावांत संपूर्ण तरान आपणाकच समर्पण दिल्ली श्रेष्ठ व्यक्ती. ह्या काळोखांत आशिल्ल्या ह्या संवसाराक तिणें आपल्या जिणये मुखांत्र संतोश दिलो. ह्या काळोखांत आशिल्ल्या ह्या संवसाराक तिणें सोडवंदार दिलो. ह्या काळोखांत आशिल्ल्या ह्या संवसाराक तिणें बरवसो दिलो. त्या देखून मोगाचेनो, आज हांव आनी तूं त्या संतोशाचे भागीदार जावन आसा. हाच्या विशयांत आमकां सत्तीक लुकाच्या अध्यायांत अध्याय 1 हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. मोरी जावन आसली एक सामान्य स्त्री, एक सामान्य व्यक्ती ती जावन आसली. पूण केदाळा तिणें देवाच्या उतराक कल्तिमान घालन, हांव उजीर आसा, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजी थंय जावन म्हणल्या बरवस्यान ती देवाच्या त्या व्हडल्या मिसावाक ती हात दिता. ती संपूर्ण तरान आपणाकच ती समर्पण दिता. मोगाचेनो, मोरी माय एका रितीन आपल्या जिणयेंत व्हडलें सयत एक रिस्क कान घेता म्हणयेत. हें सोडवणेचें काम तितलें सुलभायेचें नातलें. मोगाचेन आमकां आज हें आयकतना हें गुड न्यूज, पूण मोरयेक त्या वेळार तें गुड न्यूज नातलें. कित्याक म्हळ्यार त्या संदर्भ, ती परिस्थिती अशी आसली की एका अहंकारी स्त्रियेन गर्भेत जावचें म्हळ्यार त्या समाजांत एक नालिसायेचें काम. तितलें मात्र न्ही, जुजेवाची नियमां इतलीं कठीण आसलीं की कोण हें काम करता तांचो जीव ते काडटले. पूण मोरी इतलें सगळी कळीत आसुनी देवाच्या त्या व्हडल्या कामाक, त्या व्हडल्या मिसावाक ती कुमोग दिता, तिचो संपूर्ण सहकार दिता. त्या देखून मोगाचेनो, आज हांवें आनी तुवें आमच्या मोरये मायेक अर्गां दिवंक जाय.
आमचे सर्गींच्या आवयक आमी आमचो प्रणाम दिवंक जाय. आमी आमचो मोग आमी तिका दाखोवंक जाय. ती जावन आसा मोगच्यानो ह्या संवसाराक बाचावेचें इनाम तिणें आमकां जोड दिलें. तितलें मात्र न्ही, सोडवंदर जावन जेजू संगी ह्या मनुष्य कुळाच्या सोडवणेच्या कामांत तिणें फाटी मोदिलो. त्या देखून मोगच्यानो मोरयेचें जिवीत आम्हा सर्वांक एक निदर्शन जावन आसा. तिचें संतोशाचें आनी बरवशेचें तें जिवीत आम्हा सर्वांक तिचे बरी जावंक आज आमकां आपोवणें दिता. मोगच्यानो हांवें सांगलें आमी 4थ्या दिसाच्या नोवेनांत आसा. कितें आमी मोरी मायेच्या जिणेंतावन आमी शिकयेत. पयल्यान पयलें मोगच्यानो आमची माय जावन आसली मागण्याची एक स्त्री. तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावन म्हणल्यार त्या उतराक ती संपूर्ण दिता. देवाचें उतर तिणें आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे तिणें समकून तिणें तिचें सामान्य जिवीत तिणें सुरू केलें. तिच्या जिवितांत हर एक कश्ट आयिल्ल्या वेळार ती देवाक लगडे विनंती करूंक लागली. त्या देखून मोगच्यानो मोरी जावन आसा एक मागण्याची व्यक्ती. आमच्या कुटुंबांत ती आज मागणें जाय. आमच्या जिवितांत ती आज मागणें जाय. खंडी जावन आमी मोरये कडेन विनंती केल्यार आमकांय मोरी माय आपल्या पुता लागीं आमकां कली बेसांव जाय. खंडी जावन ती आमकां दितली. दुसऱ्यान मोगच्यानो मोरी माय जावन आसली भावार्थाची व्यक्ती. पळया मोगच्यानो तिचो भावार्थ तितलो घट आसलो की तिका खंयचेंय वारें वादळ आयल्यार ती सुकोन पडोना. आज आमच्या जिवितांत सबार तरांची वारें वादळां येवनूच आसात. मारेकार पिडे निमती सबार आमी निरासांत आसाव. एकसूरपणांत आसाव. काम आमचें गेलां. घरा पिडा शिडा असले नाना तरांचे कश्ट येवन आमचो भावार्थ इल्लो शर्मेला इल्लो उणें जाला म्हूण येत. आनी ह्या वखदा मोगच्यानो आमकां जाय मोरी मायेची देग आनी तिची काकूत. आनी तिसऱ्यान मोगच्यानो मोरी माय जावन आसा एक कुटुंबाची व्यक्ती. मोरी माय जावन आसली एक आवय. मोरी माय जावन आसली एक कुटुंबांत जियेल्ली व्हड जाल्ली आनी कुटुंबांत जिवीत चलयल्ली व्यक्ती. आमची कुटुंबां आज आमी पळोवंक जाय. सोंसणिकाय समाधान मोग मायपास असले गुण इल्लेशे पयस जाल्यात आनी इल्लेशे मारूक जाला म्हूण येत. मोगच्यानो मोरी माय आमकां खंडीत जावन देख दितली. आनी मोरी मायचेर आमी फात येयल्यार आमची कुटुंबां खंडीत जावन तिच्या आशिर्वादान भरतली म्हणून आमी फात येवया. आनी आमकां सर्वांक ती आपल्या पुता लागीं विनंती करात म्हणून आमी ह्या पवित्र मिसाच्या वेळार आमी प्रार्थुया. आमेन. आमची प्रार्थना आमी आतां देवा मुखार दवरुया. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमची प्रार्थना आयक. सर्गींच्या बापा ही पवित्र सभा चलून वरच्या सर मुखेल्या पाप साहेबांक बिस्पांक याजकांक धर्मीक भाव भयणींक तशेंच लायक मुखेल्यांक तांची जबाबदारी बऱ्या तरान करूंक कुटुंबाक सडीत गम्मान दिवन क्रिस्ती माऊलां पवित्र सभेक रास करूंक तांणी पेसाडीशें कर म्हणून मागता. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. लग्न जाल्ल्या आनी लग्न जावन वेच्या सर जोड्यांनी भुरगें तुजें देणें म्हणून समजून आवयपण तुजें आपोवणें म्हणल्यार सत मांडवून घेवन कुटुंबांच्या निर्धाराक दिवशी मेटां काडूंक तांकां प्रेरीत कर म्हणून मागता. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. भुरग्यांचे देण्या खातीर राखून हासच्या सर स्त्रियांची आशा तूं सफळ कर. आवयपणाचे भाग तांकां मेळोवन तुजें मिसांव मुन दवरून वरच्याक तांकां कुरपेन बोर म्हणून मागता. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. कुटुंबांतून भायर रावन एकसुरपणाची जिणी सरच्या सर आवयांक तुजे सक्तेन भर. ताणें काडिल्ल्या वावटीक त्यागाक सॅक्रिफिक्साक 100 पोटी
100 पोटी तांकां कृपा लाभय म्हणून मागता तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिड्यांत बळवळच्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासून वोवूरच्या दाक्तेरांक नर्सांक समेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या अनवरांक बेगीन निवार म्हणून आमी मागता तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. आमी आमची दोळे दांपया आनी आमच्या खासगी गरजा खातीर परतून देवा लागीं आमी मागुया. सबार आमी ऑनलायन मीस आमी पळोवन आसा. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागुया. पिडेस्तांत आसच्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागुया. भलायकेची माय आमकां भलायकी दिवन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिन्हें मुझा सुखाचे धुळीन पडून वेशा पयले कदून ते तुझ्या मोगाचे. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिन्हें मुझा सुखाचे दैविक फुलांचेल्यान तुझ्या सैमिक जिणे वरवीं म्हज्या. दैविक फुलांचेल्यान तुझ्या सैमिक जिणे वरवीं म्हज्या. स्थान केदीच पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणे म्हज्या सुखाचे धुळीन पडून वेशा पयले कदूं ते तुझ्या मोगाचे. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नक्या भविष्याच्या दावाक सर्वस्व मानून घेऊ. कनवळ्या बापा ही जेजूची कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार सोडून तिका लागून तुजे सुबा आमकां कुर्तीचो पावस आमचे तुज्या पातक्या भुरग्यांचेर वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचेर उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता आनी आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार
तुजी तर महिमा वखंतात तुझे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 Nararaso serves por tu. Sergari संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो. सर्वेस्पराचे नावी येताच आकाशय. ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो, ओन सर्गी तुकाचो. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खरराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavart so good pergotuya. Somya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन भोग आम्ही Somya Jesu, आम्ही अत्रेका. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू, आम्ही अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुका नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाची माये संगाती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी ताची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेतारा बापा सर्वंदन वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन देह घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो देश पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश्यान त्रेकतेले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतली वाटय नित्यात राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती देवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जीवनाक आपयल्यांत ती सुभागी
सुमी आज तुवें म्हजे वचन म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुंभाराची मागणी. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हणून हांव सतमंतां. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजे महिमे बरीत कूड सेवंक आनी तुजे आमोलीक रगत पिवन आत्म्यान दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत सेवंक तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साध्य जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोस कर. जेजू, ह्या घडये बावरताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हूण हांव तीरपात येतां. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडी नाका. आमेन. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजां. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजां. जिविताचे काण तू, आत्म्याचे पोषण तू, आत्मो आमचो भरताय दैवी जीवन. तुझे काण सदां दी आमकां, दैवी जीवन भर आमकां. तुझे काण सदां दी आमकां, दैवी जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजां. ये वेगी ये आमच्या बिडारां, राव सदांच आमच्या काळजां. प्रार्थुया. सर पोतवेदारान दयाळ बापा, तुझ्या दैविक बोळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक पळजळ अशें कर. जेजूच्या कुडे रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरलाय. तातूंत बसयलेलें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं तूं आमकां तयार कर. ह्या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचे सदांच आशीर्वाद घालो. वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोरये माये तू आमची माय, सर्गीरान ये तू आमकां जाय. मागतां ससाय दी सवकासाय, तुडी आत्म्या घटाय. मोरये माये तू आमची माय, सर्गीरान ये तू आमकां
तुमका कर जेजू सांगता ते करो उतरा प्रकार सलो ती आमका आदार दया करो मोरये माये तू आमची माय सलगीरार ये तू आमका जाय मागतां संसार ती सौकासाय तुडी यत्न्या करता Mugal putra sove Angkwar Maria Shiva Divamka Bagin kursaचे कुरवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.